नमस्कार. आयच्या ग्राउंड रिपोर्टाच्या नव्या भागाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमी आसा कुणा IDC हांगासर आनी जशें तुमी जाणा की आमी ग्राउंड रिपोर्ट ह्या सिरिजाची सुरवात कुणा IDCंतल्यान केल्ली. आयज आमी परत एक फावट कुणा IDCन येयल्या. जाणून घेवया की तेंचे प्रॉब्लम सॉल्व जाला, तेंच्यो समस्या सॉल्व जाला काय कितें आनी कितें तेंचे रिक्वायरमेंट्स आसा हे सगळे आमी आयच्या कार्यावळींतल्यान जाणा जावन घेवया. आमी आसा कुंडय IDC हांगासर आनी हांगासरले सुदन कुडाळकर जे एक्झिक्युटीव इंजिनियर आसा कुर्टी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे, ते आमच्या वांगडा असले आनी तेंच्या कडल्यान आमी जाणा जावन घेतले की जे हांगासर इंडस्ट्रियल एस्टेटीन जे पावराचे प्रॉब्लम्स आसा ते केन्ना मेरेन सॉल्व जातले, हांगासर जे अंडरग्राउंड केबलीचे काम आसा ते केन्ना मेरेन कंप्लीट जातले, हे सगळे आमी तेंच्या कडल्यान जाणा जावन घेतले. हांगा पयलीं 33 kV लायनी लागून खुबशे प्रॉब्लेम जाताले. 33 kV लायन फोंडेच्यान कुट्टी येता, हांगा कुंडय येता आनी त्यो लायनी खुबशे झाडां पडप ओल्ड आशिल्ल्यान प्रॉब्लेम जातालो. आतां 3 अंडरग्राउंड डेडिकेटेड लायन्स आमी चालू केले, ऑलरेडी कमिशन फ्रॉम पोंडा सबस्टेशन टू कुंडय सबस्टेशन. सो ताका लागून 50% इंटरप्शन कमी जालें. मागीर सेकंड आशिल्लें 11 kV लायन्स स्टेशना वयल्यान ज्यो सगळे इंडस्ट्रीक वता, त्योय ओवरहेड आशिल्ल्यान खूब पोन्नी आशिल्ल्यो, ताका लागून खुबशीं इंटरप्शन जातालीं. पूण आतां आमी 4 फिडर 4य अंडरग्राउंड करता. इंडस्ट्री 1, 2, 3, 4 आतां जवळ जवळ 34 कोटीचो एस्टिमेट आमी सँक्शन जाला, काम चालू केलां आनी तें आमी बाय डिसेंबर कंप्लीट करपाचो प्लॅन आसा. सो ती जातकर सगळें इंटरप्शन 95% इट वील बी रेड्यूस. प्लस आमी स्ट्रीट लायटीचोय खुबसो इशू आशिल्लो तांचो, लायटी पेटनाशिल्लो. सो अंडरग्राउंड केबलींग फॉर स्ट्रीट लायट अलॉंग वीथ जवळ जवळ 950 पोल्स, ट्युब्युलर ऑक्टागोनल पोल्स, हें काम सँक्शन जाल्लें आसा. काम 5 किलोमिटर ऑलरेडी जालां, तेंय बाय डिसेंबर पर्यंत आमी कंप्लीट करूं शकता. ह्या इंडस्ट्रियल एस्टेटीची टोटल पॉवर कन्जम्पशन कितली आसा सर? आतां आमच्या स्टेशनार 2 ट्रान्सफॉर्मर आसा, 10 MVA पावर ट्रान्सफॉर्मर. सो 10 × 2 20, तातूंतले जवळ जवळ 17 MVA आमी ऑलरेडी यूज जाले फॉर दीस इंडस्ट्रियल एस्टेट. सो फुडली डिमांड लक्षांत दवरून आमी ऑलरेडी प्रोविजन केला फॉर 1 more 10 MVA. सो टोटल कॅपेसिटी वील बी 30 MVA बाय डिसेंबर. सो आनी 10 MVA एड जातली. ताचें काम ऑलरेडी चालू आसा. अरावंड 10 crores ताचें काम चलता. सो 17 MVA वर्सीस 30 MVA आमचो लोड आसतलो. सो 13 MVA स्पेर आसा आमचे कडेन कॅपेसिटी. ती आमचे ऑनरेबल पावर मिनिस्टर तांणी खुबशे एस्टिमेट हांगा जवळ जवळ 50 crores फॉर इंडस्ट्रियल इस्टेट तांणी हे किरणबाब एप्रोच जाल्ले वीथ असोसिएशन. सो तांणी इमिजिएटली हें घेवन विथ द हेल्प ऑफ आवर चीफ इंजिनियर तांणी सगळे एस्टिमेट पास केल्ले आसा आनी बाय नेक्स्ट 6 months पावर इंटरप्शन वील बी हार्डली एनीथींग, 95% वील बी रेड्यूस. क्वॉलिटी सुद्दां तुमी म्हणटा की इम्प्रूव जातली. हय, क्वॉलिटी खुबशी इम्प्रूव जाल्ली आसा. फ्लक्च्युएशन्स खुबशी रेड्यूस जाल्ली आसा. वोल्टेज इम्प्रुवमेंट जाल्लो आसा आनी विथ द हेल्प ऑफ असोसिएशन आनी IDC वी कूड अचीव दीस प्रोग्रेस. आनी कांय आमकां तांचो फूल सहकार्य मेळटा, कांय कटकट ना. आमचे कडल्यान आमी तांकां जाता तितले सहकार्य दिवपाचो प्रयत्न करता. तमनार जे पावर प्लांट किंवा तमनार जे सध्या चालू आसा लायन, ती जर येयली जाल्यार आनी थोडे तांकां इम्प्रुवमेंट जातले अशें आमकां एडिशनल सर्किट्स मेळटली मेन म्हणजे. आनी आमचे केन्ना जे कॉन्टिजन्सीस आसता पळय, केन्ना इंटरप्शन घेवचें, शटडावन घेवचें पडटा, तेन्ना आमकां जी इंटरप्शन करची पडटा इंडस्ट्री, ती बंद जातली. पावर मेन फायदो आमकां तो जातलो. इंटरप्शन ब्रेक आमी लोड शेडिंग जें करता पळय, केन्ना एक सर्कीट बंद करता, 2 सर्कीट बंद, तेन्ना तें बंद जातलें तमनारा. दॅट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ तमनार प्रोजेक्ट. सर आमी आयज कुंडय इंडस्ट्रियल एस्टेटीन आसा. सो हांगासर मेजर खंयच्यो इंडस्ट्रीज आसा? हांगा मेजर आसात त्यो फार्मा इंडस्ट्रीज आसात, प्लस प्लास्टीक प्रोसेसींग इंडस्ट्रीज आसात, प्लस इंजिनियरींग वर्कशॉप्सूय आसात आनी त्या भायर स्मॉल एंड मिडियम इंडस्ट्रीज आसात हांगा. सर हांगा मेजर तुमचे प्रॉब्लम्स कितें आसा इंडस्ट्रियल एस्टेटीन? मेजर प्रॉब्लेम आतां पर्यंत जे आमी फेस करताले ते पावर वॉज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स. आणि दुसरो प्रॉब्लेम म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर विच इज प्रोवायडेड बाय IDC वॉज नॉट प्रॉपर टू द रिक्वायर्ड एक्सटेंट. ते आतां आमी रेग्युलरली IDC कडेन मिटींग, MD कडेन मिटींग घेवन आणि MD सुद्दां एवरी 6 months IDC कनेक्ट म्हणून मिटिंग्स ते घेतात आणि फॉलोअप करतात कितें कितें काम चल्लां तें, आनी त्या प्रमाणे प्रोग्रेस चालू आसा. सो
हे दोन्ही पळयत जाल्यार मेन म्हणजे इश्यूज इज पावर आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर. सो ते आमी आतां उलोवन तांचे कडेन सॉर्ट आवट करपाचें चालू आसा. आनी वी आर कमींग टू सम लॉजिकल एंड टू इट. होपफुली बाय द एंड ऑफ डिसेंबर आमचे पावर प्रॉब्लम्स वील गेट सॉर्टेड आउट. कित्याक ते अंडरग्रावंड केबलिंग तांणी चालू केलां आनी बाय एंड ऑफ डिसेंबर दीस शूड बी ओवर. आनी ते जातकच मागीर आमचें इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आसा मेन म्हणजे रोड्स ते रोड्स दे वील बी एबल टू टेक अप ओनली आफ्टर डिसेंबर. तितल्या म्हणसर वी वील बी आफ्टर IDC टू टेक अप रिपेर जॉब्स फॉर द रोड्स सो दॅट पीपल डोंट फेस एनी मेजर प्रॉब्लम्स. सर हांगा 5 वर्सां फाटली 5 वर्सां 6 वर्सां हांगासर न्यू खंयची इंडस्ट्री किंवा कमअप येयल्या खंयची? हांगा इंडस्ट्रीज न्यू म्हणजे फार्मा कंपनीज आयिल्ले आसात आनी त्या भायर सम प्रोसेस इंडस्ट्रीज प्लास्टीक इंडस्ट्रीज आयिल्ल्यो आसात. आमकां एक्झॅक्टली डिटेल म्हाका सांगूंक कळचें ना, पण कंटिन्युअस देर इज अ इनफ्लो ऑफ इंडस्ट्रीज आनी टू वीच IDCचे जे प्रोसेसींग आसता ते सुद्दां बरें फास्ट जाता त्या मानान. आनी वी डोंट गेट एनी कंप्लेन्स दॅट देर इज नो कॉपरेशन आयदर फ्रॉम IDC ऑर फ्रॉम एनी अदर गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट. So people are, those who are coming new are quite satisfied with the infrastructure. But still there is a lot of scope for improvement in the infrastructure. Yeah. सर हांगासर सायडीक आमी झाडां वाडलेलीं पळयल्या, सो वॉटर लॉगिंग बी इश्यू आसा हांगा? वॉटर लॉगिंग इश्यू सद्या आसा कित्याक जे ड्रेनेजचें काम पयलीं जावपाचें आशिल्लें बिफोर मॉन्सून्स ते सारकें जावंक ना. There was some major issues with the contractor who had taken up the job and he could not complete the jobs. ते एक. दुसरें इवन इन आमच्या IDC कनेक्ट मिटिंगेन बुशीस जे वाडटा सायडीक ते आमच्या वी हॅड एन अंडरस्टँडींग विथ IDC की एसोसिएशन इन कॉपरेशन विथ द इंडस्ट्रीज वील टेक अप द क्लिनिंग ऑफ बुशीस along their compound walls आणि along the road sides. आणि बाकीचे जे आसा ते आमी IDC कडेन उलोवन वी वील क्लियर इट अप. सो होपफुली नाव आतां ह्या दिसांनी कांय करूंक मेळना, पण मागीर जे ऑक्टोबरान बीन मे बी वील बी एबल टू टेक इट अप आनी ट्राय टू क्लियर अप द बुशीस. सर तुमी एक म्हटलें की इन्फ्लो आसा, इंडस्ट्रीज न्यू येत आसा, सो इंडस्ट्रीज जेन्ना येता तेन्ना तेंची मेजर रिक्वायरमेंट आसता ती म्हणजे लेबराची. सो स्किल्ड लेबर हांगासर मेळटा, इजिली अवेलेबल आसा? स्किल्ड लेबर हांगा मेळटा आनी जे आतां जे नवीन जे रुलींग जालां विथ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज किंवा विथ न्यू स्किमीचेर तातूंत लोक एप्रोच करतात तांकां आनी दे आर गेटींग लेबर. अशें कितें कंप्लेन्स येवंक ना की आमकां स्किल्ड लेबर मेळना अशी कंप्लेन्स व्हडलेश्यो आमी आयकूंक ना. हय, बट स्टील हातून गोवन्साक जे काम करपाक स्कोप आसा तितलो अजुनी गोवन्स तितले ऑपॉर्च्युनिटी घेनात, जाय तश्यो ऑपॉर्च्युनिटी घेनात ते. हे आमी खुबशे कडेन पळयलां सर, खुबशे जेन्ना इंडस्ट्रीज आमी भोंवता तेन्ना गोवन खंय तरी फाटीं उरता, म्हणजे येयनात किंवा इंट्रस्ट आसना तांकां घेवपाक, चडशे ते गव्हर्मेंट जॉबाक वयता. हे आमी खुबशे कडेन आयकलां, तुमचेच कडेन अशें न्हू, खुबशे इंडस्ट्रीनी आमी आयकलां. हय हय, कित्याक तांच्या म्हणजे दे हॅव देर ओन रिस्ट्रिक्शन्स बिकॉज ऑफ टायमींग म्हणात किंवा तांकां जे वर्कींग आवर्स आसात ते तांकां हे जायनात. प्लस द ट्रान्सपोर्टेशन which should be available for coming into the industrial estates at that particular time is also not available properly. म्हणून मे बी people are not available. कित्याक कुंडय इंडस्ट्रियल इस्टेटीन सामके वाळपयच्यान येवपी लोक आसात, मागीर काणकोणच्यान लोक येवपी आसात. हय, पण प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर आय मीन प्रॉपर ट्रान्सपोर्टेशन जर आसत न्ही जाल्यार देर विल बी स्टील बेटर इनफ्लो ऑफ लोकल वर्कर्स हियर. So that scope has to be provided by the government so that the transport facility is available for them.
बाकीच्या आमी राज्यांनी पळयता की रातचे सुद्दां बशीज अवेलेबल आसता बट हांगासर आमी 7 उपरांत 8 उपरांत खंय तरी बशींचो ट्रान्सपोर्ट कमी आसता बरोबर. येस यू आर रायट कित्याक हांगा ट्रान्सपोर्टेशन अवेलेबल नासता रातचे आनी प्रत्येक इंडस्ट्रीक काय इट इज नॉट अफोर्डेबल टू प्रोवायड ट्रान्सपोर्टेशन टील होम. हय ओनली बीग इंडस्ट्रीज लार्ज इंडस्ट्रीज कॅन अफोर्ड टू डू इट बट वीच मिडियम अँड स्मॉल इंडस्ट्रीज कॅनॉट अफोर्ड टू डू इट. सो आनी एक इशू आसा तो म्हणजे हांगासर सेक्युरिटीचो खंय इशू आसा बिकॉज फाटली 2-3 वर्सां पयलीं हांगासर चोरी बी जाल्ली किंवा अशे कितें इशूज आसा सेक्युरिटी. येस देर वेर इश्यूज अर्लियर पण आतां ते रिड्यूस जाल्यात बिकॉज वी आर कंटिन्युअसली इन टॉक विथ द पुलीस डिपार्टमेंट आनी हांगासरलें जे आतां नवीन पुलीस स्टेशन ॲट मार्दोल जे स्टार्ट जाला सो दे आर क्वायट कॉपरेटींग विथ अस प्लस एडिशनली ॲट देर रिक्वेस्ट ॲट पुलीस रिक्वेस्ट आमी एसोसिएशनान तांकां एक स्कूटर आमी प्रोवायड केल्या. वी हॅव फंडेड द स्कूटर टू देम सो दॅट दे कॅन हॅव अ बेटर विजील आनी राउंड्स इन द इंडस्ट्रियल इस्टेट ॲट ऑड आवर्स आनी प्लस दे हॅव ऑल्सो एडवायज्ड अस टू इन्स्टॉल कॅमेराज एवरीवेअर सो दॅट कितेंय जालें जाल्यार दे कॅन ट्रेस द पीपल. लायले तुमी ते आमी लायले खुबश्या जाणांनी लायले. हय मागीर प्रत्येक इंडस्ट्रीनी लायले. हय खुबश्या जाणांनी लायल्यात. या कुंडा इंडस्ट्रियल इस्टेटीन एक फायर स्टेशन ऑलरेडी आसा आनी तांचे कडेन सफिशियंट स्टाफ सुद्दां आसा बिकॉज देर अशे व्हडले इन्सिडंसीस कांय कुंडा इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जावंक ना फॉर्च्युनेटली गॉड फॉरबिडन जावंक जायना सुद्दां पण the response level of the fire people is also quite good. म्हणजे बारीक बारीक खंय इन्सिडंसीस जाल्या थंय तांणी रिस्पॉन्स बरो दिला. इंडस्ट्रीचं नाव आसा विमल आर्ट प्रिंटरी. वी स्टार्टेड वे बॅक इन 1997 आणि आमी फार्मास्युटिकल पॅकेजिंग इंडस्ट्री आसा सो वी सप्लाय टू ऑल द US FDA जे रेग्युलेटेड फार्मास्युटिकल आसता. गोवा हॅज गॉट लॉट ऑफ रेग्युलेटेड म्हणजे रेग्युलेटेड मार्केटाक सप्लाय करपाचो खूब इंडस्ट्री आसा म्हणजे फार्मा. इफ यू सी मेजरली जे सप्लाय आसा ती दॅट इज फॉर द US अँड द युरोप मार्केट. तर तांकां आमी सप्लाय करता पॅकेजींग मटेरियल. आमी जेन्ना कुंडय येयल्या गोवा वॉज स्टील अ व्हेरी अंडर डेवलप्ड स्टेट. आयज ती डेवलपमेंट स्टेजान आसा. there is a lot of improvement as far as industrial estate is concerned or industries is concerned also. Continually we have seen upgradation of lot of things within the industrial estate. If you see even the power infrastructure, maybe lately IDC's attitude towards industries, these have all become better with time. And if I have to just cite an incident म्हणजे 97 even just to get एक दीस समजा कितें तरी शटडावन जाली or some breakdown with the power this thing, दोन दीस लागत आशिल्ली तांकां सांगपाक की तुमी या आनी ताका करा. बट टुडे इट्स अ मॅटर ऑफ मिनिट्स. विदीन 10-15 minutes they do come and attend आणि तांचो सर्वीस ही खूब इम्प्रुवमेंट जाली. And by and large everybody has started supporting industries, which is a very good sign as far as industries is concerned. Today also the situation is the same. There has not been too much of an improvement जे भुरग्यांचो attitude जे म्हणटा, and I don't blame them. That is because of the background. See, एक भुरग्याक समजा एक फॅमिलीच्या कोणाक की इफ यू वॉन्ट टू मेक हिम अ एंटरप्रेनर इट टेक्स मिनिमम 2 to 3 जनरेशन टू मेक हिम अ एंटरप्रेनर. सो ह्याचो grandfather should be an entrepreneur. He should know how difficult or what are the challenges, and slowly you develop that this thing, because entrepreneurship is not a 8-hour job, it's a 24-hour job. तर that has not percolated into our boys. They feel म्हणजे ते बाहेर ते they will see all the cars, बरी they see good houses, and तांकां दिसता that is
totally entrepreneurship. त्याच्या फाटले जे स्ट्रगल असतात ते Struggle, challenges, and also it's a responsible and a leadership job. The responsibility, till the time they don't understand what are the responsibility related to entrepreneurs or industrialists, it will not grow. And that is majorly the work of the politician, the MLAs, as well as the entire state machinery, to see that they are upgraded to that level. Otherwise this will not happen. आणि दुसरं कितें आसता, सी इफ यू सी विलेजीस, आमी जे विलेजीस आनी भुरग्याक पळयता न्ही, द बेसीक एंड द बिगेस्ट डिफिकल्टी फॉर दीस बॉयज इज दॅट दे आर नॉट रेडी टू टेक फायनान्शियल स्ट्रेन, because they come from that background. So there it is mainly the work of the corporations such as EDC who should groom them. Well, even if I say there is a 50% failure, at least you have to see that 50% of the boys have come into business. So their next generation, the likelihood of them coming into business is much higher. Somewhere the government will have to take this call कि आम्ही, even if the money is lost, I don't say it is lost because it will never be lost, because it's an investment. So the next generation to come will know what to do. So that step has to be taken by the government proactively, and everybody should join hands. See, as industries, we want to see that industries bloom in Goa. The reason is, when you have the entire state having that mindset, only then the state can flourish. It cannot flourish on its own saying that okay, one or two industries are doing well. The entire state, and once you start seeing that transformation within the state, where new industries are entering, new boys locally also are becoming entrepreneurs. People who do engineering or any professional courses kartani, they are supposed to be businessmen. They cannot be just job seekers. So if that transformation comes, if an engineering guy says I will employ 10 people and see that I go ahead and flourish my industry, then only the other second batch of the engineering boys who pass out will also feel that no, I will not take up a job, I will get into an industry, anything, because see, our main intention is to get the larger industry, because ancillary will grow on its own. The larger tree has to come in. So there, if the government's full concentration has to be to get bigger players into the field. So small jobs, small MSME जे आम्ही म्हणता न्ही, that will flourish on its own. So there the government has to be very clear on terms की we will get bigger companies, आणि त्यांचो जे requirements आसा, as far as त्यांचो spares आसा, engineering units जे तांकां they require different parts. This is where these boys who graduate can play a big role in developing those spares, and they can become entrepreneurs in the future. आता आम्ही पयली की तुमची फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री किंवा फार्मास्युटिकल्सचे डील करता तुमी, सो सेफ्टी इज वन ऑफ द मेजर तुमकां लूक आफ्टर पळोवचें पडटा. सो त्या विशयी तुमी कितें केलां? फायर लागूंक जायना किंवा फायर एक्सटिंग्विशन तुमचे कडेन आसा, हायड्रंट तुमचे कडेन आसा, कितें आसा? See, our factory is fully equipped with fire hydrant systems, with smoke detectors, and all our equipments also are following the norms of the EU norms. All machineries what we have installed here are European machines. Either they come from Germany or they come from Japan. So these are highly sophisticated machines, and they have got all the safety norms incorporated. Our job, we have a safety audit. We every week also our QC QA departments, they will continually monitor whether all the safety features are working on the equipment. So that ensures that there will be no accidents. See, ultimately life is more important than anything else. So if you take care of your people, they will take care of you. So we work with that attitude. So we see that everything as far as the employees are concerned in the company are safe. The first thing that we see, and for that reason we buy the latest equipment which comes into Germany or in Japan, and that has been installed in our factory. So once you go to the factory, you might have a visual check of that, so you will understand to what level we are working. थँक्यू सर. तुमकां आनी कितें सांगपाचें आसा?
मेसेज बी कितें दिवपाचो आसा किंवा कितें सांगपाचें आसा? The only message that I would like to say is that I would like to see in the near future that many of the boys of our Goan boys, they become entrepreneurs. So that's something where the state can develop, the country can develop. So we as a state, we should be the first to see that we develop entrepreneurship within the state, and we should be an example for all the state to follow suit. गेली 7 वर्सां जवळ हांगा बिझनेस करता. 2017 सालान आमी हांगा बिझनेस हांगा सुरू केलो. हेच्या पयलीं कुडणे आमचें गांव आसा, हांव गांवांत करतात. गेली 22 वर्सां हांव ह्या वेवसायान आसा. 2002 सालान हांवें नोकरी सोडून म्हजो व्हडलो उपार्जीत वेवसाय स्विकारलो. आमी कुडण्या आमचें ल्हान युनीट आसलें, महालक्ष्मी एंटरप्रायजीस म्हणून. त्या नंतर थंय ते आमी पूर्ण सेटअप केलें आनी फुडें अशें लक्षांत येयलें की आमकां जागा जर आमी बिझनेस वाडयतले, एक्सपांड करतले जाल्यार आमकां मोठी जागा जाय. मागीर आमी गोवा IDC कडल्यान आमकां हो प्लॉट अलॉट जालो आनी त्या नंतर आमी 2015 सालान म्हाका प्लॉट अलॉट जालो आनी विदीन 2 वर्सां भितर हांवें ही शेड उबी करून हांवें बिझनेस हांगा हाडलो. तेन्ना आमचे कडेन 5-6 मशिनां आसलीं. आतां मशिनाची संख्या वाडली आनी हांगा आयल्या उपरांत बिझनेस पयल्या पेक्षा आमचो बरो चलता आतां. कितें कितें प्रॉडक्ट्स आसा सर तुमचे फर्निचराचे? आमी प्रामुख्यान आमचो भर जो आसता हो लाकडी फर्निचर तयार करप. लाकडाचें जें फर्निचर आसता हें लॉंग लास्टींग आसता. एकदां घेतलें की 2-2 पिळग्यो सुद्दां तुमी तें फर्निचर काळजीपूर्वक वापरलेलें वापरूं शकता, ताचो यूज जाता. ताका लागून आमचे गोवन स्टायलचें जें फर्निचर आसा, एंटीक डिझायन्स, खुर्च्यो म्हणा, मखरां, त्या नंतर इतर जे घरांतल्या खाटी लागता, वेगवेगळ्या प्रकारचे बॅड्स लागता, ते सगळे आमी हांगा तयार करता. ह्या व्यतिरिक्त आमी डोर फ्रेम्स, खिडक्यो, दारां तशें काम करता. तशेंच आमी स्कुलाक जे फर्निचर लागता, स्कुलाक बेंचीस लागता, बेंचीस तयार करता, ग्रीन बोर्ड तयार करता, ब्लॅक बोर्ड्स तयार करता. त्या व्यतिरिक्त लॅबोरेटरी सेटअप आसा स्कुलाचो, तो पूर्ण लॅबोरेटरी सेटअप तशें काम करून घेता. काही हांगा इंडस्ट्रीज आसात तांकां वेगवेगळे कंपोनंट्स लागता. काही फॅन तयार करपी कंपन्या, मोटर करपी त्या कंपन्या आसा, त्यांचे काही पार्ट्स येता आमच्या कडेन करपाक. ते आमी प्रिसायजली डिझायन करून तेंचें काम करून दिता आमी. ओके सर, कितें चॅलेंजीस आसा तुमकां हांगासर ह्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीन? लायटीचो प्रॉब्लम आहा, उदकाचो कितें चॅलेंजीस आसा? हांगा आमकां कशें आमकां उदक हें फक्त खाण्यापुरती लागता, ताका उदकाचो तसो विशय आमकां येना. काही फावट लायट 1-2 फावटी वता, पूण आतां परिस्थिती बरी आहा. पावसान मातसो त्रास जालो, पावसान खूब पावस पडलो, पूण आमचें लायटचें कन्जम्पशनूय हें लिमिटेड आसा. म्हणजे आमी एक मशीन समजा वापरलें, 2-3 वरां वापरलें आमी मशीन, जाल्यार मागीर तें आमकां मशीन दिसभर वापरपाची गरज ना, कित्याक मागीर आमी हातान काम करता. ताका लायटचो तसो व्हडलोसो आमकां प्रॉब्लेम जायना. तुम्ही जे काम करता त्या हितून तुमकां चड स्किल्ड लेबराची गरज आसता, सो तुमकां स्किल्ड लेबर, गोवन स्किल्ड लेबर स्पेशली मेळटा? ना, एक दुर्दैव हें की गोंयकार कोण तशें काम करपाक तयार ना किंवा शिकपाकूय तयार ना. स्किल्ड लेबर्स आमकां गोंयांत पयलीं 1-2 गोंयकार म्हाजे कडेन आसले, पूण कांय कारणांतर ते गेल्या उपरांत हांव चडशे भायल्या राज्यांचे लेबर येता. आमचे चडशे कामगार हे पश्चिम बंगाल आनी उत्तर प्रदेशांतल्यान येता. पूण हे वेवसायान जर गोंयच्या भुरग्यांनी हें काम शिकलें जाल्यार हेका फर्निचर हें अशी वस्तू आहा की अन्न वस्त्र निवारा अश्यो 3 गोश्टी म्हटल्या. तश्यो निवारा म्हणजे घर बांदता तेका प्रत्येकाक फर्निचर लागता, तेका कारण हेका कायम डिमांड आसता. तर गोंयच्या भुरगे सुद्दां येयले जाल्यार आमी तांकां ट्रेनींग दिवन शिकोवंक शकता. फक्त तितको इंट्रस्ट जाय आनी डिवोटेडली काम करपी जाय. ते दुर्दैवान आमकां मेळना. अशें आमचे गोंयांत आसा, स्कोप आसा बऱ्यापैकी. आनी ही एक बाकी म्हणजे रॉ मटेरियल मेळपाक थोडी अडचण जाता. रॉ मटेरियल आमकां हाडून ते स्टॉक करून दवरचें पडटा. ती इन्वेस्टमेंट हो एक चॅलेंज आसा. आनी मनुष्य हे गांवांक गेले जाल्यार तितक्या ते दुर्गा पुजेक गांवांक वता तेन्ना मातसो त्रास जाता. तेन्ना दुसरे मनीस गार्बेज कलेक्शन आहा तें हांगासर जाता? गार्बेज कशें आसा, आतां आमचे जे गार्बेज येता ते आमी आमचे सॉडस्ट आसा किंवा लाकडाचे कुडके उरतात ते फायरवूड म्हणून वता. आनी बाकीचे प्लास्टीक जे फॉयल्स आसता ते आमी सगळे एका पिशवेंत भरून दवरता. आनी 3 म्हयने 6 म्हयन्यांनी केन्ना येता तेन्ना थोडे स्क्रॅपवाले आहा तांकां आमी दिता. आनी
पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसा, गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसा, त्यांनी एक आमकां सूचना दिल्ली आसा की कशी डिस्पोज करप ते आमी कटाक्षान पाळपाचो प्रयत्न करता. कित्याक प्रत्येकान जर आमी ह्या गार्बेज बद्दल काळजीपूर्वक घेतले जाल्यार गोवा आमचो नितळ आनी सुंदर उरतलो, ही भावना आमी मनान धरून एक काम करता. आनी सरकारी नियम जर तुमी पाळ्ळे, खंयच्याय गोश्टी आसूं, लेबर आसूं, GST बाबतीत आसूं किंवा इतर, तर तुमकां म्हाका दिसना कोण मुद्दाम त्रास करून वतलो असो म्हणून. मागीर ज्या गोंयान आमी रावता, ज्या गोंयान आमकां इतकें सगळें दिलें बरें, ते गोवा सांबाळपाक लागून आमी गार्बेजच्या बाबतींत प्रत्येकान काळजीपूर्वक घेतले जाल्यार ते वेवस्थीत जावंक शकता. आमी पिशवे आमची गार्बेज म्हणजे कितें येता, प्लास्टीक फॉयल थोडी येता, प्लास्टीक कंटेनर डबे आसता किंवा लोखंडी डबे, इतकेच आमचे गार्बेज येता. ते आमी सगळे प्रिजर्व करता आनी जेन्ना तो स्क्रॅपला वता तेन्ना आमी नोट करून घेता की ह्या मनशाक आमी हें मटेरियल दिलें, आमचे कडेन नोंद आसता. तशें करून एक करता गार्बेजचो विशय. खरेंच सर, तुमची एक तोखणायची गजाल ती म्हणजे तुम्ही मॅसेज एक आमकां बरो दिला की गार्बेजाचें जे काम आसा किंवा गार्बेज जे कलेक्शन आमी व्यवस्थीत तेजो डिस्पोज करूंक जाय, मागीर कोण आमकां त्रास करता. दुसरी एक गजाल तुमचे मुद्दम नोट करण्यासारखी की तुम्ही एंटीक सगळे जे खुर्च्यो म्हणा किंवा जे गोंयकारांचे जे हेरिटेज किंवा गोंयकार पयलीं यूज करताले ते तुम्ही अजून प्रिजर्व करपाचो तुम्ही प्रयत्न करता. एक खरीच एक तोखणायची गजाल तुमची. कित्याक गोवा तशें गोवा ही कलाकाराची भुमी म्हणटा. गोंयांत वेगवेगळे तरेचे कलाकार जावन गेले. भितर हे सुतारकाम करपी किंवा हे लाकडी काम करपी खूब कलाकार जावन गेले, पूण मदली काळाच्या ओगान काही कारणास्तव तेंची कलेची कोण खातिरदारी करूं शकलो ना. ताका लागून ती मदीं लयाक गेलीशी जाली. पूण जेन्ना हांवें हें घेतलें तेन्ना म्हाका दिसलें की आमचें फर्निचर जें गोवन आसा इट इज सायंटिफिकली डिजायन्ड. आतां तुमी हांव बसल्या ती खुर्ची पळयता, हे खुर्चीक तुमकां सगळ्याक वेंटिलेशन आहा, हेका खंयच कुशन ना. गोवा हो दमट हवामानाचो प्रदेश. आमकां कुशनाचेर बसण्यापेक्षा अशा खुर्चीन बसलेले कोणूय प्रिफर करता. आनी प्रत्येक फर्निचर घर सुद्दां गोंयाचें पयलीं जें बांदलेलें आसा तेका पूर्ण लोकांच्या आरोग्याची काळजी घेवन त्या काळच्या ते जे कारागीर आसा त्यांनी तयार केल्ले आसा. तुमी म्हाजे कडेन जर पळयलें जाल्यार जे फर्निचर दिसतात प्रत्येकाक अशी वेंटिलेशनची सोय आसा. पूण काळानुरूप काही ठिकाणी आमकां कुशन वापरचें पडटा. ते तेका आमी आतां एक ना म्हणूं शकना, ते वापरता. पूण मुख्यत्वे गोंयांत असे कलाकार असले जी आतां नाट्य क्षेत्रान आसा, संगीतान आसा, तशें सुतारकामान सुद्दां खूब मोठे मोठे कलाकार जावन गेले. पूण त्यांनी केल्ली खंयची वस्तू मेळ्ळी ती आमी रिस्टोर करून दिता. हांवें अशें बऱ्याच जाणांचे फर्निचर रिस्टोर करून दिले आनी ते खूब समाधानी आसा. त्यांनी म्हाका खूब हे दिले, म्हणजे आशिर्वाद दिले आनी म्हाका प्रसिद्धी दिली की हो मनुष्य हेचे वर तुज्या कडेन जुनी वस्तू तो तुका ती ओके करून दितलो. आनी एक समाधान, म्हणजे ती कलाकारी खरेंच आमचे पूर्वज आसले खूब हुशार आसले हेचें एक समाधान मेळटा. आनी त्यांनी केल्ली जी वस्तू आमी रिपेर करून दिल्या उपरांत एक आनंद जाता की खरेंच आमी गोंयकार आमचे पूर्वज बरे आसले अशें म्हणून हांव ते जुने काम मुद्दाम करून दिता. खरेंच एक अप्रिशिएशन सर तुमकां आनी तुमच्या फुडील वाटचाली खातीर तुमी अशीच ही कामां आनी आमचे प्रिजर्व जे लांकडे जे पयलींची जे आमची कलाकारी आसा ती तुमी अशीच प्रिजर्व करची हेच मागता. थँक्यू सर. देव बरें. आयज आमी आसले कुंडा एडीसी हांगासर आनी हांगासरल्यो काही इंडस्ट्रीज आमी आयज भोंवले. रस्त्याची स्थिती पळयल्यार सद्या ते रस्ते खड्डे पडलेले आसा आनी एकदम खराब परिस्थितीन आसा. पण रस्त्याची सद्या अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम चालू आसल्या कारणान रस्ते हे हांगासर फोडलेले आसा. डिसेंबर मेरेन अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम कंप्लीट जातलें, त्या उपरांत रस्त्याचे रिपेराचें काम हांगासर चालू जातलें. परत एक फावट आनी एका ग्रावंड रिपोर्टान मेळ्या. तो पर्यंत पळयत रावात प्रुडंट.